आमकां सडवण लाभयता. निमाण शुक्रार जेजूचे कश्ट आनी मरण नियाळसो दीस. जेजूच्या कुर्सामळी उबी रावून क्रिस्ताच्या सॅक्रिफिसाची गुंडाय आनी सगळ्या मनशाकुळाचे सडवणे खातीर आपलो जीव दिल्ल्या सडवंदराचो मोग नियाळसो दीस. कुर्सार उबारलेल्या मनशा पुताक सतमानलेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभता म्हणटा जेजू. जेजू उमकळिल्लो तो कुरीस आमकां मोगाचो आनी आमच्या क्रिस्ती बावार्थ्याचें केंद्र. हो सुमिस्तेर आमी आज नियाळया आनी आमचो बावार्थ तीर करया. आयच्या देवस्तुतेंत 4 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो कुर्साचें आराधन, चवथो क्रिस्त प्रसाद. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणाचो गुर्त जावन आतां क्रिस्ताचो मणयारी वेदी मुखार सरपडटा. आमी सर्वां ह्या वेळार दिमी घालया आनी जेजूच्या ह्या मिस्तेराचो नियाळ करया. उबी रावया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित कनवळ्यान संवसारान दडलेल्या तुज्या पुता जेजू आपल्या रक्तान पास्काचो गोटो स्थापून दवरलो. तुजे कनवळे सोडास धरून आमकां तुज्या साखरांक पवित्र कर आनी सदां काल राख आनी सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. आयचे देवस्तुतेचो पयलो भाग देवाच्या उतराचो संभ्रम. जेजूच्या कश्टा मरणाच्या ह्या दिसा आयचें देवाचें उतर जेजून भोगिल्ल्या कश्टां संकश्टांचो विवर दिता. ह्या संकश्टां विशीं जेजू येवचे आदींच इजायान कितें प्रवाद केल्लो
आनी जेजून भोगुल्ल्या कश्टां विशीं हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार आनी सुवार्तेगार जो हांव कितें सांगता तें आमी चीत दिवन आयकुया आनी ताजो नियाळ करया. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन ताटक जालो, तो इतलो विद्रूप जालो की ताका मनशाचें रूप नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताच्या मुखार तोंड नमून रावतले. कित्याक केदीं सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमानीत. सरस्परसो बावळो कोणाक उगडापू जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एक तरण्या झाडा भशेन वाडलो, सुके करडे बुयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका सुरपाई नातली वा आकर्शणी नातलें. आमची काळजां ताजेशी ओडूंक ताका कसली सोबाय नातली. कोणेच ताची परवा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीसो मनीस तो. कश्ट सुसून अनुभव आसतलो, जांचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयतांव तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त बघून आसलेलो देवान मार दिवचो तैलोलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले हांव. पूण आमच्या अपराध्यांक लागून ताका विधलो. आमच्या पातकाक लागून तो चिडालो. ताचेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्यांव. आमी सगळीं शेडयां भशेन शिमटोन गेल्यांव. हर एकल्यान आपआपली वाट धरिल्ली. पूण आमी समेज तांच्या अपराधांचो भार सरसभरान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसले शेडये परी, लोवंत आसतल्या मुखार वगस रावतल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताजे जबरदस्ती केली, फरमाण मारलें आनी ताका धर्न व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरे उतर केदींच बायस सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सवेन ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्त सवेन ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदांनी ताका चिडूंक सरसभराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचे परी फोंड दिवंक तो भेटय जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताजे उद्देशी सरस्पराची कुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जन्माये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवन करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताजो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. बाबा तुझ्या हातांत मोजूत भोपून दिता. बाबा तुझ्या हातांत मोजूत भोपून दिता. सर्वेश्वरा हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजे घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळून धर. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता.
म्हाका सुटका दी सर्वेश्वरा म्हज्या विश्वासी देवा. म्हज्या दुस्मानाच्या इजा उपाद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका खेळटात. म्हज्या वळखीच्याक म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यान कुसमान चलता. मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फुटकर मोटके बरी म्हाका कोनशाक उडयला. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, तर आमी उसारता तो भवार्थ तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पुतो. आनी तो काय आमचे आसकतकाये विशीं खणमळय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट बगुल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. तर घरच्या आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घालन आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपले सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायाच्या शिकाराक ताका उबारताच ताचे उतर पाळतेल्या सोमेस्तांक ससनाचे तारणाचे कारण तो जालो. देवाचे उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आमचे पासो मरण पर्या कुसाचे मरण पर्या खातो जालो. त्या पासून देवान ताका अति उंच उबारला आनी दिला ताका तेरा सरनावा जुआं प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाची चरित्र्या इतलें सांगून जातास जेजू आपल्या सिसा सवें बाई सरलो आनी केद्रोन वळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एक मोळ्यान भितर सरलो. जेजू आनी ताचे सीस तवल तवल थंय मेलतले जाल्ल्यान ताका गातान पाराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जना आसलो. देखून जुदास सिपायांची एक तुकाडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे सोडये आनी हातेरांचवें थंयसर आयलो. आपणाक कितें सक्कड घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुम्ही कोणाक सोदतात? म्हणून विचारी लागलो. नाजरेच्या जेजूक म्हणून तांणी जाप दिली. हांवूच तो. म्हणून जेजून तांकां सांगलें,
गतान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगातास उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते फाटी सरले आनी धरणीक आपटाले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले. नाजरेच्या जेजूक. जेजून जाप दिली. हांवूच तो म्हूण तुमकां हांवें सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायिल्लो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हणलें. तितल्यार सिमोन पेद्रोन आपणा लागीं आसलेली तालवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रोक सांगलें. तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खालस हांवें पियेनाय गे. तवळ सैनिकांनी सैनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नास शिवेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या काईपासाचो मांव. सगळे परजे पासत एकल्या मनशान मरचें बरो म्हूण जुदेवांक सुचान दिल्लें काईपासानच. सिमोन पेद्रो आनी एकलो सीस जेजू फाटल्यान गेले. वो सीस श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रो भायल्यान दरवाट्यासशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो तो आनी एकलो सीस भायर आयलो आनी दार राखवालने लागीं उलोवन पेद्रोक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रोक म्हणाली. तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? पेद्रोन जाप दिली. हांव न्हय. हिंव खातलें देखून साकोर आनी नावकार इंगळ्याचे आंकटें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन धग घेतले. पेद्रोय तांचे सांगाता उबो रावन धग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली. सक्तांनी आयक सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. समेस्त जुदेव सांगता मेळटात त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसल्यांच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नावकारा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापाड मारन म्हळें. श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली. हांव चुकोवन उलयलो जाल्यार चूक दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेश्ठ याजका काईपासासशी धाडलो. हेणे पेद्रो आनीक थंयच रावन धग घेतलो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें. तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारून म्हळें. हांव न्हय. श्रेश्ठ याजकाच्या नावकारा भितरलो एकलो पेद्रोन कान कातरलेलो सोयरो ताचे लागीं म्हणालो. तुका आयताचे सांगाता मळ्यांत हांवें पळयल्लो न्हय? पेद्रोन परत्यान नाकारलें. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते काईपासाच्या घरांत हावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. बस्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळेरान ते भितर सरले नान. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें. ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली. तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे आदीन करते नाव. पिलात तांकां म्हणालो. तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणालें. कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचे मोरान मरतलो म्हूण जेजून सांगल्लें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेरा फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवाचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली. तुजे सकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें. हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या आदीन केलां. तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली. म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे फाटलावदार झुजते आसले.
पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय. विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली. हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पसत हांव जल्मल्लों, ह्या पसत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें. सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतास पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय? तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गे. तेन्ना तांणी बोब मारली. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बारबास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबादांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळे रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सशी येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ते ताका थापडां मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो. पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळी जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकूट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्रांचो दगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयताच कुर्साय ताका, कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें. तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली. आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकोन पिलात आनीक चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयताय गे. तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सांवकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेनाय गे. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें. वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुज्या आदीन केलां ताणें आनीकय व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडये थावन ताका सोडचो म्हणून पिलात उपाव सोदतलो. पूण जुदे उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडची जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकताच पिलातान जेजूक भायर हाडून लिथोस्रोतोस म्हणजे शिळा दांपणी वा हेब्रेव भाशेन घाबबाता म्हणटाले ते सुवातेर ताका सिंहासनार बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो वेळ दनपारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें. पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. खाड ताका, कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें. तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांवचो गे. प्रधान याजकांनी जाप दिली. चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजूक कुर्सार मारच्याक तांचे तबेंत दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस व्होवन कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटाले ते सुवातेक वचोंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार खेळायलो. ताचे सवें हेर दोगांक येवशेन एकल्याक तेवशेन एकल्याक आनी जेजूक मदगत घालून कुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें. जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजूक कुर्सायलेली ती सुवात शाराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भाशेनी तें बरोवन आसलें देखून प्रधान याजक पिलाता लागीं पिलाताक सांगी लागलो. जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली. हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां खाण गेली आनी ताचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवोन नासतना एकसारको विणल्लो देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले. हो आमी पिंचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली. म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली.
शिपायांनी तशेंच केलें. येणे जेजूची आवय, ताचे आवयची बहीण, क्लिओफासाची पतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळे हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या सिसान तिका आपणाची कन्न घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो. म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान बरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्याळमें त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक इस्सोपाचे बोडयेक लावन ताच्या वोंटाक धरलें. जेजून तो शिरको सक्तास म्हळें, संपतलें. आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. उबे रावया. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबत आनी दबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराणा जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडीन त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडिल्ल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सशीन आयलो तेन्ना तो पयलेंच मॉर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बल्यान ताचें कडवळ उक्तें गेलें. तक्षणा वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणींत साक्ष दिल्या, तुमी सतमनशाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताची एकच एक आड मोडचें ना म्हूण पवित्र पुस्तकान बरयलां. तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकान आनी एक कडेन बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमाथेयाच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो एक सीस, पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण सीस म्हूण बायल्यान दाखयनातलो. पिलातान रजा दिसाच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोंक आयिल्लो निकोदेमी रक्तांबोळो आनी लोळीसर बरसून गेल्ली 30 किलो तितली मिसलवणी घेवन आयिल्लो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांच्या मातये पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजूक कोरसायलेले सुवातेर एक मोळो आसलो. तांचो येदोळ कोणायकी दवरूंक नासलेलो नवोस एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्क परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तातूंत दवरलो. देवाचें उतार हे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयण्यानो, भुरग्यानो, युवाजानानो, आमची भुरगीं इस्कॉलाक वेतात आनी आमकां कळीत आसा आवय बापायक सट जावन ह्या दिसांनी इस्कॉलांत एक थियरी आनी तांतू परिक्षा आसा आनी ताच्या उपरांत प्रॅक्टिकल आनी तांतू परिक्षा आसा. हे दोन संगती, एक थियरी आनी एक प्रॅक्टिकल. थियरी जे कितें शिकयतात आयकतात, प्रॅक्टिकली जे कितें करूंक आसा तें करून दाखोवंक आसा. आतां खंयची एक टिचर जावंक कशी वता, TCH वा BEd करीचे जाल्यार तांकां थियरी आसा क्लासी भितर, पूण तांणी मागीर इस्कॉलाक वचून शिकोवंक आसा, प्रॅक्टिकल क्लास शिकान घेवंक आसात आनी तांतूय तांणी उत्तीर्ण जावंक आसा. हें आमी पळयता मोगाचें. एक नर्स जायचे जाल्यार, एक डाक्टर जायचे जाल्यार तशेंच पयलें तांणी थियरी पार्ट शिकोवंक आसा आनी ताच्या उपरांत तांणी पयलें आसलेल्या त्या
उंचल्या वर्गाच्या नर्सां सांगता तरबेती जोडूंक आसा आनी ती जे कितें वखद दितात इंजेक्शन दितात पळोवंक आसा तांचे जावन तांणी शिकोवंक आसा आनी प्रॅक्टिकल पार्टी तांणी करून दाखोवंक आसा मोगाचें न्हू हें आमी पळयता मोगाचें न्हू आज हांव कित्याक ही थियरी आनी प्रॅक्टिकल आमी काल निमानो ब्रेस्तर आमी आयकलो निमानो ब्रेस्तर आमी संभ्रमलो आनी कालच्या दिसा जे कितें आमी थियरी आमी सांकेतीक रितीन संभ्रमला आनी आयच्या दिसा प्रॅक्टिकल जेजून जे कितें निमाण्या ब्रेस्तारा उलयल्लो सांगल्लें निमाण्या शुक्रारा कुर्साचेर नीज करून दाखयलें तसो जीव त्या कुर्साचेर मनशाकुळाच्या बाचावे खातीर वारयल्लें तें घडीत आमी नियाळ करता मोगाचें न्हू निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून तो उंडो घेवन ती काल्स घेवन ताणें म्हणलें उतरां हें म्हज्या उगडासाक करा आनी आमी हर एक फावटी येवकरिस्त भेटयतना जे कितें जेजून आज्ञा दिल्ली हें म्हज्या उगडासाक करा तें आमी करूनच आयल्या मोगाचें न्हू आमी भोव हुशार निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून येवकरिस्त घडयल्लो आनी येवकरिस्त आमी संभ्रम म्हणून आसा आनी हें म्हज्या उगडासाक आमी करनासा मोगाचें न्हू एक वांटो आमी संपूर्ण तरान पूर्ण केला मोगाचें न्हू पूण आनी एक वांटो जे कितें जेजून निमाण्या शुक्रारा त्या कुर्साक वेंग मारली आनी त्या कुर्सार प्राण सोडलो आपणाच्या बापाच्या कुशेक खालती मान घालन आनी जेजू म्हणटा हें म्हज्या उगडासाक करा जे कितें निमाण्या ब्रेस्तारा सांकेतीक रितीन निमाण्या शुक्रारा रियालिटी नीज जावन जेजून ताचें जिवीत मनशाकुळा खातीर वारयल्लें आनी आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत हें उगडासा करूंक आसा हें निमाण्या शुक्राराचें घडीत हें उगडासा करचें म्हळ्यार आमी आमच्या जिविताच्या कुर्सांक वेंग मारूंक आसा देवाच्या कुशेक आमी खालती मान घालूंक आसा आमच्या दिसपट्या जिविताचे कुरीस घेवन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून हांवें सांगलें निमाण्या ब्रेस्ताराचो संभ्रम तो भोव अपूर्व आसो आनी तें आमी उगडासाक करूंक संतोश पावता पूण जें कितें निमाण्या शुक्रारा जेजून कुर्सार भेटयलेलें त्या कुर्साक वेंग मारून समर्पण केल्लें तें करूंक आमी तयार आसा मोगाचें न्हू आमी देवाच्या कुशेक खालती मान घालन आमच्या दिसपट्या जिविताच्या कुर्सांक वेंग मारूंक आमी तयार आसा ह्या सवालाक आज आमी जबाब सोदचें मोगाचें न्हू आमची साबार जाणांची परिस्थिती पेद्रू पर्यंत म्हणयेत ताणें कितें केलें त्या रुपांतराच्या घडीता वेळार जेजूक ताणें म्हळें सोमिया हांगस आसचें कितलें बरें 3 तंबू मारया एक तुका एक मयजेक एक एलियाक आमच्या जिवितांत सक्कड बरें आसतना आमी म्हणचें तेंत एंत जिवीत बरें अशेंत आसल्यार बरें अशेंत आमचें जिवीत मुखार गेल्यार बरें आमी हर एकलीं आशेता मोगाचें न्हू पूण तो पेद्रू जेजू ताच्या कस्ता मरणा विशांत ताचे लागीं तांचे लागीं उलयतना पेद्रून जेजूक कुशीन आपण व्हेलें आनी कितें म्हळें देव तुका निर्मिना जावं सोमिया तुका कुरीस नाका कुर्साचें मरण नाका ते आटे विटे वळवळे नाका तें तुका नाका आनी त्या देखून जेजून ताका म्हणलीं उतरां म्हजे सरशिलो पयसर सयताना देव चिंता तशें चिंतिनाय मनीस चिंता तशें चिंताय मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी हर एकलीं आमच्या जिवितांत एक वांटो विस्तांव आनी एक वांटो आमकां नाका मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत संतोश बरेंपण आमच्या जिवितांत सक्कड बरें सलाजय तें आमकां जाय मोगाचें न्हू पूण आमच्या जिवितांत कुरीस नाका कश्ट नाका पिडाशिडा नाका दूख आमच्या जिवितांत नाका देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक आमकां नाका मोगाचें न्हू जोब प्रवादेच्या पुस्तकाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जोब प्रवादेची पतीन जोब प्रवाद्याक देवाक शिराप घालूंक देवाक दुर्सोंक सांगता आसतना जोब प्रवादी तशें करिना बदलाक ताच्या पतीनेक तो म्हणटा जर तर देवातावन सक्कड बरेपण आमी स्विकार केला तर देवातावन मेळचे ते कुरीस कश्ट पिडाशिडा आमी स्विकार करची नाका गी मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून आज निमान शुक्रार जेजूच्या मरणाचो संभ्रम आज आमी चलयता जेजून कुर्साक वेंग मान आमकां सुडका सोडवून दिवच्याक ताचें जिवीत वारयलें तें घडीत आज आमी नियाळ करता आनी आज आमकां तो जेजू आमच्या दिसपट्या जिविताच्या कुर्सांक वेंग मारूंक तसो पाटलाव करूंक आमकां आपोवन दिता
तर त्या जेजूच्या कुर्साक थोड्याच घडयेनी आमी मुखार हाडटा, तो कुरीस उक्तो करता, त्या कुर्साक आमी भजन करता, आराधन करता. तर आज ह्या कुर्सात हांव कितें लिसांव आमच्या जिविताक आमी जोडटा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. पयलें जावन आसा कुरीस मोगाचो संकेत मोगाच्यानो. कुरीस मोगाचो संकेत आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी मोग करच्या मनशांक आमी गिफ्ट दिता आनी हे गिफ्ट दिवचो उद्देश तांच्या जिवितांत आमी उडासा उरा जाय म्हणल्या खातीर. आमचो उडास तांच्या जिवितांत आसा जाय तवल तवल उडास करी जाय म्हणून. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की जेजून आमकां दिल्लें गिफ्ट जावन आसा कुरीस, ताच्या मोगाचो संकेत मोगाच्यानो. त्या देखून ह्या कुर्साक नदर घालतना जेजू आमचो कितलो मोग करता, आमचो आजुनूय कितलो मोग करता तें आमकां उगडासाक येजय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. जेजून म्हणलें उतरां, एका इश्टा बसत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना, आनी हांव तुमकां इश्ट म्हणटा म्हणालो आनी त्या मोगान बरोवन आमचे खातीर ताणें जीव भेटयलो मोगाच्यानो. आनी त्या देखून त्या कुरीस संकेत मोगाचो आमचे खातीर त्याग सॅक्रिफायस केल्ल्याचो संकेत जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून आमकां कुरीस जेजूचो मोग उगडासा काडटा आनी त्या जेजूक सदांच आमच्या काळजा मनांनी जागोवन दवरूंक, ताका आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक आमकां उगडास हाडटा मोगाच्यानो. त्या देखून कुरीस म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक एक मोगाचो संकेत जावन आसा मोगाच्यानो. दुसरें जावन आसा कुरीस जैताचो संकेत. जेजू कुर्सार मरोन प्राण करता पर्यंत एक कुरीस संकेत नालिसायचो, अपराध्यांक शिक्षा दिवचो आनी त्या कुर्साचेर पांय वयर करून तकली सकयल करून तांकां कुर्साक मारतले मोगाच्यानो. पूण जेजून हो कुरीस नालिसायचो कुरीस जैताचो कुरीस जावन बदल्लो मोगाच्यानो. कित्याक त्या कुर्साक ताणें वेंग मारली, त्या कुर्साक ताणें आपणाचो जीव ताणें भेटयलो आनी ताणें ह्या नालिसायेचेर ह्या कश्टांचेर ताणें जैतवंत जालो मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. त्या देखून कश्टां उपरांत सूख आसा मोगाच्यानो. जर तर जेजू ताच्या कश्टा वरवीं त्या कुर्सार जैतवंत जालो जाल्यार आमी आमच्या कश्टांतावन सुटका जोडटा, आमी जैतवंत जाता मोगाच्यानो. कुरीस हर एक दीस ना मोगाच्यानो. कुरीस येतात आनी वेतात, म्हणजे कश्ट पिडा शिडा येतात आनी वेतात, हें शाश्वीत न्ही मोगाच्यानो. त्या देखून केन्ना आमी देवाच्या खुशयेक खालती मान घाल आमी स्विकार करता, आमी जैतवंत जाता मोगाच्यानो. एक भांगार आमी हाडचें तें इतलें सोबीत पड चलता जाल्यार तें उज्यान घालून लासलां मोगाच्यानो. आमचें जिवीत कश्ट पिडा शिडा म्हणल्यार आकट्यांनी लासतना आमचें जिवीत जैतवंत जाता, आमचें जिवीत पड चलता मोगाच्यानो. त्या देखून आमी कुर्सात हांवन फळां पेळ घेवचें न्ही, कुर्साक पटलून धरी जाय, आमी जेजू बरी जैतवंत जावंक आमी प्रयत्न करी जाय मोगाच्यानो. तिसरें कुरीस बरवशाचो संकेत जावन आसा मोगाच्यानो. ही जुबलेवाच्या वरास बरवशाची यात्रेक आमी. त्या देखून आमकां हर एकल्याक कुरीस बरवसाचो संकेत जावन आसा. एक दादलो म्हाका म्हणटलो फादर देवाचेर अखंड पातयेनी आसा, विश्वास आसा, कश्ट दूख आयल्यार स्विकार करता, पूण थोडे फावटी कश्टां वयर कश्ट, पिडे वयर पिडा, समस्ये वयर समस्या येताना थोडे फावटी हांव सलवातां देवाक दुरसातां, बरवसो उणें जाता म्हणटा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू पडल्यार थंयच रावना, त्या कोर्सा बांदा उठलो, ताचो शेवट संपयता मोगाच्यानो. त्या देखून आमकांय तो कुरीस एक बरवशाचो संकेत. आमी त्या कुर्साचेर नदर घालून आमचें संवसारी पयन बऱ्यान आमी मुखार वचोंक आसा. आमचो शेवट सर्गी बंद्र आनी त्या बंद्राक आमी हर एकल्याक पावोंक आसा मोगाच्यानो. त्या देखून कश्ट दूख पिडा शिडा समस्या येता आसतना त्या कुर्साचेर आमी नदर घालून आमी धैर्यान फुडें चला जाय. जेजू बरी आनी आमकां तो व्हडलो कुरीस संकेत जावंक पावतलो बरवशाचो मोगाच्यानो. चवथें कुरीस संकेत विधेयपणाचो मोगाच्यानो. कुरीस संकेत विधेयपणाचो. जर तुका सोंसणीकाय दीनपणाची आनी विधेयपणाची द्रश्टांचा जाय तर पळय त्या कुर्सार आनी कुर्सार घालच्या त्या जेजूक मोगाच्यानो.
खावणेतवन कुर्सा पर्यंत खालतो जालो विधेय जालो मोगाच्यानो सांबावलान पिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्या 7 पर्यंत हे आमी आयकता खावणेतवन कुर्सा पर्यंत खालतो जालो विधेय जालो आनी विधेयपण कितें म्हणलें ताणें त्या कुर्सार आपणाक बापाच्या कुशेक खालती मान घालन ताणें दाखोवन दिला आनी आमकां एक वर्तें लिसांव दिला मोगाच्यानो त्या देखून आयचें पयलें वासाप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकल्लें आमकां दीनपण आनी विधेयपण शिकयता ह्या वाचपांत आमी पळय आयकलें ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो रावलो ताणें आपलें तोंड उगडलें ना मारूंक व्हरतात जाल्यार शेळये परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना खालतो जालो विधेय जालो मोगाच्यानो कित्याक देवाचें येवजन देवाची मांडवळ मोगाच्यानो आनी देवाच्या कुशेक संपूर्ण खालती मान घालता आनी हेचें दुसरें वाचप एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें आनी ह्या वाचपांत आमी कितें शिकलें आयकलें तो देवाचो पूत तरी आपलें सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें म्हूण तो शिकलो मोगाच्यानो हे वाचप आमकां म्हणटा ताणें सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण म्हूण कितें तो शिकलो मोगाच्यानो आनी त्या देखून त्या कुर्साक ताणें वेंग मारली आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा शिडा आमकां खालते करीचे आमकां विधेयपणाचें लिसांव शिकयचे मोगाच्यानो आनी हो संवसार 4 दिसांचो आमी तग्गोवन बाग्गोवन आमी शिका जाय आनी त्या देखून जेजूचे कुरीस आमकां विधेयपण शिकयता 5वें जावन आसा कुरीस सोडवणेचो संकेत आदाम येवे वरवीं तांणी त्या रुखाचें फळ केल्ल्या वरवीं त्या रुखाचें फळ खावन देवाक अविधेय जाल्ल्या वरवीं मरण आयलें त्या देखून आमी म्हणटा पयल्या त्या रुखांत हांव मरण आयिल्लें पूण जेजून विधेय जाल्ल्या वरवीं त्या कुर्साक वेंग मारल्या वरवीं आनी त्या रुखार ताणें मरण पावल्या वरवीं आमकां सुटका सोडवण मेळ्ळी मरणाचेर जैत वेलें ताणें आनी आमकां नवें जिवीत दिलें मोगाच्यानो त्या देखून पोरण्यासोल्यान आमी पळयलें ते विकाळ सोरोप लागलेल्या वेळार पितोळच्या सोरपार नदर घाल्यार ती वाचली पूण जेजून आपणाकत कुर्सार उबारलो आनी जी कोण त्या कुर्साचेर नदर घालतात तांकां सुटका सोडवण मोगाच्यानो त्या देखून तुका सुटका जाय सोडवण जाय त्या कुर्साचेर नदर घाल त्या कुर्सांत हांव लिसांव शिकोवंक प्रयत्न कर आनी निमाणें सोवें कुर्सांत हांव लाभता संदेश बोक्सान्याचो मोगाच्यानो जेजून म्हणली उतरां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेनांत बापा तांकां बक्षी कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या काळार वा ताच्या पयलें खंय कुर्सार मारलो कोणीय एक व्यक्ती मोगान उलयल्लो ना समाधानेन सोंसणीकायेन उलयल्लो ना त्या कुर्सार मारतना ह्या अपराध्यांच्या तोंडांत हांव शिराप गाळ्ळी आनी नाका जाल्लें तोंडांत हांव भायर वेतलें खंय मोगाचेनो आनी जुदेव राखोवन आसले खंय कित्याक जेजून 3 वर्सांच्या परगर्जिने वेळार रागा विशांत मोगा विशांत फारीकपणा विशांत इतलें शिकयल्लें आनी ताच्या कश्टा वेळार ताच्या तोंडांत हांव कसलीं उतरां भायर येतात की म्हणलें राखोवन आसले खंय पूण उरिल्ल्या अपराध्यां बरी जेजूच्या तोंडांत हांव गाळी येवना शिराप येवना फारीकपणाची उतरां येवनात मोगाच्यानो बोक्सान्याची उतरां ताच्या तोंडांत हांव भायर पडलीं आनी म्हणालो बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेनांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी क्रिस्तांवां आमचे एका कुशी मोग जाल्यार आनी एक कूस बोक्साने मोगाच्यानो आमी मोगाची मनशां तो मोग बोक्साने मारिपात आमी दाखोवंक आसा त्या देखून जेजूच्या तोंडांत हांव आयिल्ले ती बरी उतरां आमच्याय तोंडांत हांव बरी उतरां भायर जाय मोगाच्यानो गाळी शिराप फारीकपण नाका जाल्ली उतरां न्ही मोगाच्यानो बोक्सान्याची उतरां आमी म्हणूंक जाय बापा ताका बक्षी बापा तिका बक्षी ताणें वा तिणें कितें केलां ती नेनांत जाणासून वा नेनारपणान केलां बापा तांकां बक्षी हें आमी हर एक दीस आमी म्हणूंक जाय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो थोड्याच घडयेनी हो कुरीस मुखारान उक्तकन ह्या कुर्साक तर आमी मान करता आसतना ह्या कुर्सांत हांव कितें संदेश निमानो हांवें आनी तुवें जोडचो मोगाच्यानो कातोलीक पवित्र सभेचो देवशास्त्री गुंड चिंतपाचो बरोवपी कार्ल रानार मोगाच्यानो ताणें बरयल्लें बूक इतलें आनी तितलें न्ही तुमी गुगलाक वचून कार्ल रानाराचे बुका विशांत टायप केलें जाल्यार बुकांची पट्टीत भायर येता
आणि एक पटी एका पत्रकर्तान एका संदर्शना वेळार या कार्ल रानाला लागीं विचारलें की या तुका इतली जाणवाई खंय तावन लाभल्या, इतले बरो बूक बरयल्या, इतली जाणवाई खंय तावन लाभल्या. आणि तक्षणा ताच्या मेजार आसलेल्या क्रुसिफिक्स इमाजेक दाखोवन तो म्हणालो की या कुर्सा इमाजे मुखार हर एक दीस हांव एक वर दिमिगाल नियाळ करता. कुर्सायलेल्या सोडवंदाराची मोगा गुंडाय आणि जाणवाई सांगता. जे कितें नियाळला तेंच हांवें बरयलां, दुसरें कांय बरोवना. एक घंटो दिंबयेर पडोन जे कितें हांवें नियाळलां तें हांवें बरयलां. मोगाच्यान सांबावलो कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्या 24 म्हणटा कुरीस एक अगाध सकत आणि जाणवाय. कुरीस एक अगाध सकत आणि जाणवाय. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्या जिवितान आमचो बैलो संकेत कुरीस मोगाच्यानो. तो संकेत जैत आसो, तो संकेत सोडवणेचो मोगाच्यानो. त्या देखून आमच्या घरांत आनी आमच्या घरा मुखार आमी कुरीस घालता. कसलेंच वायट, कसलेंच दुश्ट काय आमच्या घरा भितर सरानाये. आमचें जिवीत शांत समाधानाचें, आमचें जिवीत भलायकेचें, आमचें जिवीत आशिर्वादाचें जावचे खातीर तर आज त्याच कुर्साचेर आमी नदर घालया मोगाच्यानो. त्या कुर्सात तावन आमच्या जिविताक प्रेरण आमी जोडया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी आमचें जिवीत शांत समाधानाचें, धदोसकायेचें, देवाचो मोग आटापचें, देवाचें बोगसाणें आटापचें, देवाची दया माया आसचें, देवान दिवची सोडवून भोगतात असलें जावचें मोगाच्यानो. तेदून आमी म्हणचें तें गीत कुर्सा सावळेंत रावो तरी विशव थंयसर मेळटा. तेदून आमच्या दिसपट्या जिवितांत कार्ल रानारा परी त्या कुर्सा सावळेंत, त्या कुर्सा मोळांत रावोंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आनी आमचें जिवीत आनी आमच्या जिविताचे सकल कश्ट, आमच्या जिविताचे कुरीस त्या कुर्साक आमी समर्पण करया आनी आमचें जिवीत नंदन करया, आमचें जिवीत वर्तें करया, आमचें जिवीत बळवंत करया, आमचें जिवीत जैतेवन करया. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या कुर्सा मळांत तूं रावोंक तयार आसाय? तुजें जिवीत नवें करूंक तुका मोन आसा? आमकांच ही सवालां विचारया, ह्या सवालाक जबाब जोडया आनी त्या कुर्साक आमच्या काळजा मनाचो फावो तो मान गौरव आमी भेटोवया. आमीन. संभ्रमीक प्रार्थना. देवाचें उतर नियाळून देवाच्या विचित्र योजनाचो अर्थ समजल्ल्या आमकां विविध गरजां खातीर मागोवंक पवित्र सभा उलो दिता. ही ते संवाद वडल्यान परगडतना मणयारा बराबर आमी त्या संवा पसत भक्तीन आनी भावार्थान मागया. उबे रावया. पवित्र सभे पसतो प्रितीच्या भावा बहिणीनो, देवाचे पवित्र सभे पसत प्रार्थुया. आख्या पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक थांबन आसतना वाखणच्याक ताणें आमची जीण सवकासायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फोव कर म्हूण आमच्या सरस्वरा बापा लागीं मागोया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, जेजू सवे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकुळतेन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. आतां मागया आमी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पसत धर्मदुतांच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेचो बापूय आनी गोवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विश्वासपणी सांबाळूंक
आणि जेजूचे खुशेप्रमाणे देवाची फर्जा सोळोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हूण आमच्या सरस्वरा बापा लागीं मागोया. अगणित जाणवायच्या आणि सर बलिश्ठ देवा, भाग्यवंत पेद्रूचेर आणि ताचे पाटल्यान येतल्या हरी एका भाग्यवंत बापाचेर अख्खे पवित्र सभेची भरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जाणवायच्या उतरान आनी पडजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णतेच्या वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळामध्ये धीरादीक थांडेला बरी थिरायेन सुकण धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी सोरोवंक आनी तांचे पासून मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्रत्म्याच्या उजवाडान आनी धीरान ताका बर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी सर्व धर्म मनेरांच्या वर्गांनी बावार्थ्यां पासून पिटर पावल आमच्या गवळी बापाक आनी समेस्त गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर धर्म मनेरांक सगळ्या बावार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागोया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, तुझ्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूची अख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, सलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार्थ कुडीच्या सांद्या पासत म्हणजे आमा समेस्ता पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जन एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साकरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता मागया आमी ख्रिस्ती धर्माच्या नवशिसा बसत भावार्थाची सता मनांत आनी काळजांत घेवंक तांकां इती कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर पातकां बगसून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, तुज्या पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवीसांचें गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ सडय आनी पवित्र स्नानाचे जरेंत नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात ते आमच्या सर भावा भयणी पासून काळजांत आनी खुरपेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकच पवित्र स्नानान
तुका भेटयलेल्या समेस्तचो एकवट एकच अखंड बावरतान आनी प्रिती मोगान थीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता मागीं आमी आमच्या जुदेव भावा भयणी पसत देवाची विंचलेली फर्ज जावन तांणी सर फर्जां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासीपण वळखून तांकां विश्वासी रावोंक ताच्यो बसवण्यो संपूर्णकायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संततीक तुवें बसवण्यो केले देखून विश्वासान आमी तुका हे प्रार्थन करता. परवीं तुवें तुजी करून घेतलेल्या परचेक बसयलेल्या सडवणदाराक वळखोंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगूंक फावय. हे आमचे मागणे दायेन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सुडवंदार म्हूण वळखून घेनात तांचेय पसत देवान नेमलेल्या एका सडवंदराक मानून घेवंक आनी सडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून त्या जेजूचेर बावर्त दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचो गोठ संपूर्णेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागीं आमी देवाक वळखनान त्या मनशां बसत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, समेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हूण तस दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुज्यो दयाळ मोग वळखोंक आनी अशें सगळ्या अडकळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्ताच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां बसत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खुश्यो घट कर म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर मनशांची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारभारांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल.
तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर वाठांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक्क मेळो. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता मागी आमी तरेतरेच्या वायटाक संपटल्या पासत मनशांची मनां सगळ्या आसासांतली निवार म्हणून पाक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर तरांच्यो सांकळे आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण बुकेल्ल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी खैद्यांक सुडका दी म्हूण पयनाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या माय गांवाक आनी मरणाचे तनीर आसल्यांक सर्गाराजांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कश्टतल्यांची तूं घटाय. सर तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक खाण दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुज्या दयाळेची खणवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोश ती भोगोंक फावो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पवित्र कुर्साचें आराधन आयचे देवस्तुतीचें केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार उमकळसो आमचो सोमी जेजू नालिसायेच्या आनी अकमनाच्या कुर्सार तो मेलो आनी पुनर्जिवान जावन तो कुरीस जैतासो आनी मनासो केलो. ह्या कुर्सातावन आमकां बचावी लाभली. त्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भावार्थान मान करया. आतां म्हणयारी कुर्साचें आराधन करता. सकड आमी उबे रावया. आबळे रुकाड कोर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सोडवंदार. आबळे रुकाड कोर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सोडवंदार. आबळे रुकाड कोर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सोडवंदार.
मोगाचेनो आतां कुर्साचो उमो आमी घेवचो ते देखून कुमगाराक आयिल्ल्या प्रमाणे हांगा 2 कडेन कुरिस्तांवान हांगा याजक रावतात ते देखून तुमी कुमगाराक आयिल्ल्या प्रमाणे 2 लायनींनी मुखार येवचें ह्या कुर्साचो उमो कान घेवचें तुमच्या जाग्यार वचून भक्तीपणान बसून ह्या कुर्साचो नियाळ आमी करचें गायन मंडळीचे सांदे आमकां नियाळाक गितां गायनाद्वारे कुमो करतलीं.
Amaruka potlu lerlai somya Serman hogla fawotuka Asan salai deva Asan salai deva Krista kursa amaruka potlu derlai somya Serman hogla fawotuka Asan salai deva Asan salai deva Zaituka सोडवून दारा Zaituka कुसा जेजूच्या Zaituka सोडवून दारा Zaituka कुसा जेजूच्या कुसा तुझा सायमोन मोगाने स्वातंत्र्याचे प्रकाश घालसन मनशाचे सता वाटसोतेल्यांचे Zaituka सोडवून दारा Zaituka कुसा जेजूच्या Zaituka सोडवून दारा Zaituka कुसा जेजूच्या क्रिस्त प्रसाद सगळ्या वर्सांत आज मात पोवी सभेन मिसाचे बलिदान ना तरी पोवी सभा तिच्या सांद्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावंक जाय म्हण आशेता त्या पसोत देवाच्या उतरांतान पोशीत जाल्ल्या आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया एवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आमचो बवर्त घट करया आनी क्रिस्त प्रसादाचे रितीन वांटो घेवया
आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेगता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचेर जडती आनी केस्ताडीन जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखाद दिवं. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. मेळटली. Krista sumukto, kusoto hatapso, visrongkonan saito, mitmenas lolo, Krista sumukto. Kami tawon kusapuryan muktani kilo, muga susamskatani, muga namkadiro, Krista sumukto. Krista sumukto, kusoto hatapso, visrongkonan saito, mitmenas lolo, Krista sumukto. Sumigit lohuda, akultice manda, serwang ditada, buksong sedataya, reta joseri wareyo tani kusam, amce pasut israt maktato serdan, Krista sumukto. Krista sumukto, kusoto hatapso, visrongkonan saito,
उबे रावया. सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भगवंत मरण आणि पुन्हा जिवंतपणा वरवीं आमच्या मनशांक आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कनवाळ्यान तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. समिस्त आमी बसया. मोगान भवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या अपूर्वेच्या देवस्तुतेन भक्तीपणी वांटळी जाल्ल्या सोमेस्तांक अभिनंदन पाठयता. सोमयाच्या कश्टा मरणाच्या पाशवांत वांटेली जावन भवार्थाचें आचरण केल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन ह्या माध्यमा मारिपात गांवांत तशें परगांवांत ह्या भक्तीपणान वांटेली जाल्ल्यांक अभिनंदन आनी देव बरें कर म्हणटा. आनी आमचे खातीर आपणाचो जीव अर्पिल्ल्या त्या सोमयाची आशिर्वादां तांचेर हांव मागता. आज सोमयाची निर्जीव गोड सोबयलेल्या धर्मीक भयणीचो आनी तांकां सांगत दिल्ल्या सोमेस्तांचो हांव उपकार भावरता. देव बरें करूं म्हणटा. आयची देवस्तुती भोव अपूर्वेन जावंक आदार दिल्ल्या गायन मंडळीच्या सान्यांचो, आल्तार भुरग्यांचो, बाप लिओ वेगस तशेंच बाप क्लेमेंट क्वाड्रस तांचोय उपकार भावरता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां दिसा मदें हांगासर कसलेंच भक्तीक कार्य आसचें ना. फाल्यां सांजेची देवस्तुती 7 वरांर सुरू जाता. सर्वांनी वेळार येवचें. फाल्यां उजवाडाची रीत तशेंच पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो आनी बसवण्यो नव्यान करूंक आसा जाल्यार तुमी वाती हाडच्यो. पूण वातयेचे मॅन धरणीक पडनातल्या बरी जोगती मांडावळ करची. त्या देखून पेपर ग्लास ताचे सांगता हाडून येवचे. तुमकां दुंब बेंजार करूंक आसा जर उजवाडाच्या रिती वेळार आमी तें करता. देखून तुमी दुंब हाडचो. फाल्यां सांजेची देवस्तुते पर्यंत पवीत सभा मौन सांबाळटा. ह्या दिसाचें पवित्रपण सांबाळूंक उलो दिता. फाल्यां सांजेची देवस्तुती व्हड ग्रेस्त आनी दबाजीक देवस्तुती आनी लांब देवस्तुती देखून व्हडा उर्बेन आनी भक्तीपणान आमी वांटेले जावया. जी कोणाक देवस्तुती आसा तांणी वेळार देव तेंपलांत हजर जावचें. येवचो आयतार पास्कांचो आयतार त्या दिसा सकाळीं 8 वरांर एकच मीस उपरांत नव्यान आशिर्वादीत केल्लें उदक वा आत्मेंत तुमी व्हरचें. पूण फाल्यां रातीच्या मिसा उपरांत कोणेंच आत्मेंत व्हरचें न्ही. आत्मेंत व्हरतना तें पवित्रपणी आनी शिस्तेन व्हरूंक आसा तें आमी जागृत करचें. आयच्या सोमयाच्या निर्जीव कुडीक गरजभरती फुलां हाडलेल्यांचो उपकार भावरता आनी तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो आतां याजाक एक निमाणें मागणें करता. याजाक पयलें एक निमाणें मागणें करता. तें मागणें जाल्या उपरांत जेजूची निर्जीव कुडी हांगासर मुखार हाडटात. ताचे सांगता मुर्यमायेची दुखेस्त मायेची इमाज. निर्जीव कूड हांगासर हाडून दवरल्या उपरांत मुर्यमायेची इमाज हांगासर दवरतात. ताजे उपरांत 1, 2 जावन 3 मिनटां एक तुवालेसो शर्माव आमी म्हणटा. मुर्यमायेक बुजोवन एक मोठवो शर्माव 1-3 मिनटां. ताच्या उपरांत मात्र निर्जीव कुडीचो उमो आमी घेवचें आनी ताच्या उपरांत निर्जीव कुडीचो उमो घेवन ताच्या उपरांत आमी मौनपणी आमी घरा पाठिवचें. निर्जीव कुडीचो उमो घेता आसतना गायन मंडळीची हांगासर गीत गायतलीं. त्या देखून ही रीत एक भोव अपूर्वाची रीत. त्या देखून आमी गडबड करचे नाका. त्या देखून सांगल्या प्रमाणे पयले निर्जीव कूड मुखार हाडटात. मुर्यमायेची इमाज, मुर्यमायेची दुखेस्त मायेची इमाज हांगासर दवरून निर्जीव कूड मुखार दवरल्या उपरांत एक मोठवो शर्माव दुखेस्त मायेक बुजावन आनी ताच्या उपरांत निर्जीव कुडीचो उमो घेवचें. निर्जीव कुडीच्या उम्या वेळार हांगासर कानीक आमी जमयना. त्या देखून भक्तीपणान मुखार येवचें आनी ताच्या उपरांत मौनपणान आमी घरा आमच्या फाटीवेचें मोगाच्यान. त्या देखून हें उडासान दवरचें. जेजू मरण पावलो दीस आमचे खातीर. त्या देखून फाल्यां पर्यंत आमी मौनपणान जायत्यो संगती नियाळ करचो दीस. त्या देखून हें मौनपण आमी सांबाळचें. सर्व आमी उबे रावया. निर्जीव कूड आतां निमाणे पयले ह्या जागेक मागणें करता. ताचे उपरांत निर्जीव कूड मुखार येता. तशेंच न मेरलेल्या स्त्रियांनी मुर्यमायेची इमाज घेवन हांगासर मुखार येवचें.
सरस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून तुझे परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उडास केला, तर तिचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडो, तिका तुझे बोक्साने फावो जावं आनी बुजवण मेळो, तिचो बोवार्थ वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान थिरपणान चलोवन ससनाचें सूख ती भोगूंक पावो, हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमच्या मोगाळ मायेक आमी श्रद्धांजली अर्पणचो वेळ हो. तिच्या पुतान आपल्या जिवाचें बलिदान स्वंत केलें आनी तिची जिणी जावन आसली एक बरवशाची एक साल. आनी आज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या मायक कितली एक दूख, कितली एक कोडसाण तिच्या काळजांत आसली. माय, आयच्या दिसा तुजे सांगता आमी दूख भोगता वर बेजाराय आमकां जाता. कित्याक खंयच्या दिसा तुवें आपले सुमेची चरण दसी
तुज्या उतराप्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणलें की त्या घडयेंत हांव तुजी बरोवशाची ती साल सुरू जाल्ली आनी आज ती आखेर जावल्या. आखेर जाला म्हणून सांगूंक जायना, कित्याक तुवें आमचे सांगाता, आमच्या ह्या सक्कड क्रिस्तांव भाव भयणी सांगाता तुवें मुखारसून व्हरोंक आसा. त्या सोम्यान शिकयल्लें तेंच तें आमची साल. जेजू बाळोको जल्मल्या त्या दाळा कावणेर तुका कितली एक पुरासान, कितली एक दूख बेजाराय भोगुल्ली माय. आनी आमकां मस्त दूख भोगता त्या घडयेक नियाळन, कित्याक तुजेंच म्हणलें एक घर नातलें आनी तुजोच म्हणलें घर नातलें मात्र न्हय, कितेंत सवलतयो नातल्यो. आनी त्या वेळार पुताक तूं प्रसूत जाली आनी ताका तुज्या हृदयाक पटलून धरलें. आनी ती घडी आनी मुखार जावंक तुज्या जिवितांत जावंक आसच्यो कोडू घडयो आमी नियाळता. तो धाकटो बाळ जावन आसतना हेरोदीन ताका जुयेशी मारूंक सोदल्या त्या वेळार तुवें जुजे सांगता इजिप्ताक पालायान खेलें आनी थंयसर परत त्या रातच्या वेळार खंयसर बेतात म्हूण तुका कळीत नातलें. पूण तुज्या पोतीक जुजेक खंडीत कळीत आसलें आनी तो देवान ताका सांगल्या जाग्याक गेलो आनी ताचो फाटलाव तुवें केलोय माय. आनी तशेंच मुखार ताका त्या देबाळांत तुवें सांडून घेतलोय आनी त्या वेळार परत्यान तुजें काळीज सिंदल्लें. आनी थंयसर जेजू तुका चुकोवन काणयल्लो न्हय, बगार आपल्या बापाच्या कुशेक कल्तिमान घालून तो गेल्लो. मोगाच्या माय, आज तुज्या पुताची निर्जीव कूड हांगासर तुजे मुखार आसा. त्याच बाळशाक तुवें खेळयल्लोय तुज्या हुस्क्यार आनी आज तीच तुज्या त्या बाळाची आनी तरणाटो एक 33 वर्सांचो तरणाटो तुजें बाळ आज तुज्या हुस्क्यार आसा. आनी थंयसर तुका बुजोवन दिवंक कोणीय नात. थोड्यो जेरुजलेच्यो स्त्रियो मात्र तुका येवन थंयसर बुजोवन दितात. माय, आज तुका आमी बुजोवन दिता. हांगासर आमच्या पक्षिकेराचो लोक आमी सांगता जमल्या तुका बुजोवन दिवंक आनी तशेंच जेजूक तुज्या पुताक निमाणे विदाय म्हणूंक आमी हांगासर आसा. माय, आमचेर तुजी दयाळ दाखय. तुवें भोगल्या त्या कोडू कालसींत आपले सुमेची चरणदासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणल्या त्या घडयेंत हांव तुज्या पुतान तुका आपले तुजी आवय म्हणून आमकां तुका समर्पण दिलें. तेदो म्हणसर तुवें ती तुज्या पुताची ती वाट समकली. तूं आज आमी तुज्या दोळ्या मुखार हांगासर आसा. आमकां तुज्या त्याच दुखीचे खंतीचे कश्ट आमी नियाळतना माय आमकां व्हड बेजाराय भोगता. जाल्यार तुज्या पुताच्या त्या सोडवणेच्या कामांत संपूर्ण भागीदार तूं जाली आनी आमकांय संपूर्ण भागीदारांक करूंक तूं आशेली. त्या खातीर तुजो आमी उपकार बावडटा माय. आनी तशेंच तुज्या पुताक त्या हुस्क्यार तुवें खेळयल्लो त्याच पुताची निर्जीव कूड आज तुज्या हुस्क्यार आसा. आनी तुका खंयच्या रितीन आमी तुका बुजोवन पाठोवची तें आमकां कळना. माय, आज आमची जिणी तुका आमी ओपून दिता आनी तशेंच तुज्या पुताची निर्जीव कूड तुका ओपून दिता. आमकां सांबाळून व्हर. तशेंच तुज्या पुताच्या जिणये मोरना आनी पुनर्जिवंतपणांत
आमी भाग घेवंक आमकां तूं फावो कर माय म्हूण तुजे कडेन मागता हांव. आतां आमी मदल्यान तावन जे कोणाक निर्जेवडीचो उमो घेवंक जाय तांणी मदल्यान येवचें, एका मदल्यान मात येवचें आनी सायडींतल्यान दोनी गोश्टल्यान फाटीं परत बसाचें म्हणना आमी उमो घेवन आमच्या घरांक आमी वयचें. ह्या वेळार गायन मंडळीचे हांगासर कंतेक गायतले. आमी तांचे सांगता गावचें आनी आमारी बात ह्या दिसाचो परत म्हत्व आमी समजून घेवचो. Bye.
सतत मना